नमस्कार, हांव डॉक्टर तारक आरोलकर, कावन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपालिटी. आयज मिटींग आसलेली कार्निवाल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची म्युनिसिपालिटीन. जर हांव येयला, हांव म्हणजे हांगासर पावला 10:15 एक्झॅक्टली एंट्री मारल्या तेन्ना मिटींग सोंपलेली 10:15. आनी हांव भितून वचून जर पळयलें जाल्यार 4-5 कावन्सिलर आसात आनी मिटींग हें जाल्यार विचारल्यार मिटींग सोंपली म्हणाली. आनी मिटींग सोंपली म्हणजे कशी जाता, म्हणजे 10-15 मिनटान मिटींग सोंपली म्हणटा. मागीर म्हणाले कोण येवंक नासले म्हणून 10 मिनटां आमी एडजस्ट केली म्हणून चेअरपर्सनान सांगली 10 मिनटां एडजस्ट केली, म्हणजे 10 मिनटांनी मिटींग स्टार्ट केली. 10-15 मिनटांनी हांव पावला जाल्यार जो सोंपली म्हणून सांगली. हांवें विचारलें सारकें, आनी सांगपाचें म्हणजे कितें तुमकां जाणा, 10-15 मिनटां सोंपली, 10 मिनटान स्टार्ट जाता. राष्ट्रगीत जाल्यार चेअरपर्सनान वेलकम केलें म्हणाले. वेलकम करून अकावंट प्रोड्यूस केलो म्हणाले. अकावंट प्रोड्यूस करून मागीर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक नांवां घेतली म्हणटा. नांवां घेवन कोण प्रोपोजल जाले, सेकंडर जाले, हे सगळे जाण 4 मिनटांनी सोंपली मिटींग. हे सगळे जाण राष्ट्रगिताक 1 मिनीट लागता. आमकां खबर आहा 1 मिनीट राष्ट्रगिताक लागता, नॅशनल एंथम आमचे. तेच्या भायर वेलकम केलें आसतलें, वेलकम केलें म्हणून 1 मिनीट लागलें आसतलें, ते 2 मिनटां जालीं. मागीर केन्ना कमिटी अकावंट प्रोड्यूस केले लास्ट इयराचे, केन्ना कमिटीचे नांवां येयलीं, केन्ना प्रोपोज जालें, केन्ना सेकंड, केन्ना फायनल जालें आनी केन्ना मिटींग सोंपली, हेजेर सगळो सस्पेन्स डावट येता. म्हणून हांवें रजिस्टर मारलो कोण कोण एटेंड जाल्ले, जाल्यार 6 कावन्सिलर एटेंड जाल्ले आनी 4 पब्लीक एटेंड जाल्ले म्हणून. 6 कावन्सिलरान मिटींग स्टार्ट जाली, 4 पब्लिकान मिटींग स्टार्ट जाली आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. पळय आमी कार्निवाल करता, आमी फकाणां करिना. आतां कितें आहा, हे आमचे म्हापशेकारांचे कार्निवाल बरें जावचें हीच आमची इच्छा आहा. पूण हांगासर फकाणां चालू आहा, पब्लीक फंड दिता, गव्हर्मेंट फंड दिता आमकां कार्निवाल कॉन्स्टिट्यूट करपाक, आनी हांगासर सगळीं फकाणां चालू आहा. आनी जर हांवें म्हटलें मिनिट्स खंय आहा काय विचारलें तेन्ना चेअरपर्सन जाल्यार मिनिट्स नोट केल्ले ना. चेअरपर्सनाची सिग्नेचर बुकाचेर ना. हांव तुमकां दाखयता, म्हाजो हांवें रजिस्टराचो फोटो काडला. 10:17 मिनटाचो फोटो आहा. 10:17 मिनटांनी फोटो आहा, म्हणजे तुमी हांव कितक्यांक पावला आसतलो तें कळटलें. हे सगळे डिस्कशनान मागीर हांवें रजिस्टर मारला. तर ही सगळी फक्त उडवा उडवी. चेअरपर्सन पळय पासून ना म्हाज्या तोंडा कडेन. जालें केन्ना कितें केलें मिटींग कंडक्ट केली. हय मिटींग कंडक्ट केली म्हणाले. कोण जाला काय म्हटलें, चेअरपर्सन कोण आनी चेअरमॅन कोण, वायस चेअरमॅन कोण, जाल्यार आन्सर नासले. हांवें जेन्ना स्टेनो विचारलें मिनिट्स दाखय म्हणून, स्टेनोच्या बुकार प्लेन बुक आहा, एकूय मिनिट्स ना. म्हणजे मिटींग कंडक्ट करिनासतना एक जे लिस्ट येयलेले आसलेले ते लिस्ट हांगासर 1 मिनटान फायनल केला आनी ही कमिटी म्हणून डिक्लेअर करून मिटींग सोंपयल्या. ही असली कामां हांगासर चालू आहा. म्हणजे पपेटगिरी. आमी जशे हे पळयता, पपेटाचो खेळ पळयता, फक्त हात हालयता कोण आनी नाचता सकयल. हांगासर नाचपाचें काम खंय हांगा चेअरपर्सनान केल्लेलें आसा. आनी हात हालोवपी कोण, म्हणजे लिस्ट दिला पळय तेणे हात हालयला. हे लिस्ट, ही कमिटी तुमी करा. 1 मिनटान मिटींग सोंपयल्या. आमी म्हणटा कितें, पब्लीक फंड युटिलायजेशन जाता, कमिटी जी जाता ती रिस्पॉन्सिबल कमिटी आसूंक जाय. थंयसर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आसूंक जाय, तांकां नॉलेज आसूंक जाय, तांचो पास्ट एक्सपिरियन्स आसूंक जाय, जेणे करून कार्निवाल आमचें बरें जाता. कित्याक कार्निवाल हे वर्ल्ड फेमस आमचे गोंयचे. हे बरें जावची हीच सगळ्यांची इच्छा आसता. आनी म्हापशेकारांचें कार्निवाल फेमस आसा, बरें जाता म्हणून. पूण हांगासर कितें जाला, कसलो गोंधळ जाला आनी कितें केला तें तांकांच खबर आहा, चेअरपर्सनाकूच खबर आहा कितें केलां तें. हे सगळें हांव म्हणटा ही टोटली इलिगली काम चालू आहा टोटल हांगासर. आनी जशें आतां स्टँडींग कमिटीची मिटींग आसली 11, आतां 11:35 जाल्या. स्टँडींग कमिटीची मिटींग जावंक ना म्हणून आमी भायर सरले आनी आमकां प्रेस दिता. जाल्यार भितून ते स्टँडींग कमिटीची मिटींग आतां स्टार्ट करता आमी भायर सरले. कितकी इलिगेलिटी हांगासर चालू आसा हें तुमकां कळपाक बरें. पूण लोकांक एकूच हें आहा, लोक आमकां निवडून दिता. 2000 लोकांक आमी रिप्रेझेंट करता हांगासर. ही असली फटिंगपणां करपाक न्ही. आमी लोकांचो विश्वास घेवन हांगासर येयल्लेले आहा. लोकांचो विश्वास आहा आमचेर कितें तरी लोकां खातीर करतले म्हणून. त्या खातीर लोकांचें बरें जावपाची अशीच आमची इच्छा आसा. पूण हांगासर सगळे जो गोंधळ चालू आहा, ही सगळी फटिंगपणां चालू आहा आनी कांयच चालू ना. 10:15 पावलो. 10:15 पावलो आहा. कित्याक तारी कडेच्या जंक्शनाचेर एक कंटेनर चडान आसलेलो म्हणून ते आमी उरले. 10:15 जाली.
म्हणून 10:15 पावलो. मिटिंगेचो टायम कितें दिल्लो तुमकां? मिटिंगेचो टायम 10 आसलेलो. 10 कोरम जागना म्हणून मॅडमीन फुडें धुकल्लो म्हणून लागले. 10 मिनटांनी मिटींग स्टार्ट जाली आनी 12 मिनटांनी मिटींग सोंपयली. 2 मिनटांनी मिटींग सोंपयली. अशें करपाक कारण कितें आसलें शिवाय कितें दिसता तुका? हांगा फक्त इन्स्ट्रक्शन आहलें दिसता. लिस्ट येयलेलें आसलेलें ही कमिटी तुमची पास जावंक जाय. ही कमिटी पास जाली म्हणून तेणी डिक्लेअर केलें आनी सांगलें जालें म्हणून. हांवें तेन्ना शेणो विचारलें कमिटीन ट्रेजरर कोण आहा काय उपाय. एका कावन्सिलराकूय विचारलें कोण कोण कमिटीन जाला कितें आहा जाल्यार कोणा कडेन आन्सर ना. म्हणजे कोणाक खबर ना. फक्त जे लिस्ट आहा ते चेअरपर्सना कडेन आसलें आनी कोणाक कडेन आसलें. फुडें तुमचें हें कितें फुडें पावलां कितें? फुडें हेजेर कंप्लेंट रिट्सर कंप्लेंट जातली. टुरिजम डिपार्टमेंटाकूय जातली आनी आमच्या DMA कडेनूय कंप्लेंट जातली आनी आमच्या कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन ही रिट्सर कंप्लेंट जातली. पळयता जे वर्सा कार्निवल कमिटीचे इलेक्शन जावं सिलेक्शन जावपाचें आहा तेन्ना हें नाटक एवरी इयर आसता. आतां इयर बिफोर लास्ट आमी पळयल्लें की कमिटीचे चेअरमॅन हांव सिलेक्ट जाल्लो जावं कोण आमी जे कमिटीक सिलेक्ट तेन्ना एक कारण वापरलें की नोटीस वचोंक ना. कार्निवल कमिटीच्या मिटिंगे खातीर नोटीस वचपाची रिक्वायरमेंट ना. दुसरी गोश्ट ही नोटीस ही जी मिटींग जाता ती ओपन आसूंक जाय पब्लिकेक. कित्याक इट इज नॉट नेसेसरी की कार्निवलची जी कमिटी जाता त्या कमिटीच्या मेंबर्स जावं कोण आसा पळय ते कावन्सिलर आसूंक जाय अशें न्हू. खंयचेय ओपन जनरल पब्लीक. आतां जो आमचो जो एक्स चेअरपर्सन आहा तो लास्ट 3 वर्सां कंटिन्युअसली आपूण चेअरमॅन जावन ती हें चलयता. तेजो हिशोब केन्ना सारको नासता. आमी लास्ट इयरूय इशू रेज केला की हिशोब हेजो जो आमचो लास्ट इयर जो कमिटी आनी तेजे पयलीं आसा पळय तो कोणूच हिशोब सारके एट द एंड ऑफ हे दिनात कितें जाता तो. दुसरी गोश्ट म्हणजे इतलें डेस्परेशन कित्याक आसा तांकां. हे 15 लाख जावं कितें अमावंट गावता जे आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटा कडसून हे लिपोवन ते कितें अमावंट हे करपाचें हे तांकां कित्याक म्हणजे कितें तरी तेंचे जे ऑर्गनायझींग करता जे कितें करता तितून ते पयशाचो कितें तरी घोळ आसतलोच अशें आमकां दिसता. आतां प्रॉब्लम असो जाला की हे म्हणटात ट्रिपल इंजीन डबल इंजीन सरकार ते तांकां कामां बेगीन करून घेवपाच्या खातीर. हे डबल इंजीन कामां बेगीन करपाच्या खातीर न्हू. हे डबल इंजीन एकमेकांक प्रोटेक्शन दिवपाच्या खातीर. हांगासर जेन्ना कोण चोरता पळय तेन्ना वयलो डिपार्टमेंटांतलो जावं कोण ऑफिसर आहा तो सकयल्ल्या मनशाक प्रोटेक्ट करता. मिनिस्टर जावं हांकां प्रोटेक्ट करता. हे डबल इंजीन फक्त एकमेकांक प्रोटेक्ट करता. आनी काय हांगा तुमी फंड कितलो येयला म्युन्सिपालिटीक विचारा. लास्ट 1 वर्सान 0. आमच्या खंयच्याच वॉर्डान एक काम जावंक ना. लास्ट वर्सान गार्बेजाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाला 0. कांयच कामां जायना. तेन्ना तुमचें डबल इंजीन पावना. आतां जर कंप्लेन वचत न्हू टुरिजम डिपार्टमेंटाक जाल्यार सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवपाक 4 जाण डबल इंजिनाचे कंडक्टर उबे रावतले एकमेकांक प्रोटेक्ट करपाक. हे डबल इंजीन फक्त हांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी कांयच ना. हांकां म्युन्सिपालिटीचे पयशे खावपाक जाय. सोप्याचे पयशे खावपाक जाय. कोण टेंडर घेवन येता तेजे खावपाक जाय. आतां कार्निवलाचे जाले 2-3 वर्सां खावपाक जाय. लास्ट इयराचे अकाउंट्स प्रिझेंट कित्याक करूंक ना. सारके अजून पर्यंत कित्याक प्रिझेंट करूंक ना. तांकां आतां संवय जाल्या म्हापशान संवय जाल्या कोण हे ऑफिसान बसता न्हू तेणे फक्त खावपाचें फक्त 4-5 वर्सां फक्त खावपाचें आनी वयपाचें हांगासून. म्हणून हे लोक परत निवडून येना. लास्ट टायम आमचे 14 जाण नवीन निवडून येयल्ले. तितूंतले कितले जाण परत निवडून येता ते पळोवंक जाय. कित्याक हे 5 वर्सां फक्त खावपाचें सोडून आनी कांयच कामां करूंक जाय. पळय लास्ट इयर आमकां कोड ऑफ कंडक्टा खातीर कावन्सिलरांनी हितून पार्टिसिपेट करूंक गावोंक ना एज पार्ट ऑफ द कमिटी मेंबर. पण जो लास्ट इयर चेअरमॅन असलो पळय तेच्या अगेन्स्ट मल्टिपल लोकांनी हे केल्या. सगळो जो स्टॉक येता पळय कार्निवलाचो जो सॉफ्ट ड्रिंकाचो बियरीचो जावं कितें जो स्टॉक येता स्पॉन्सरा कडसून तो एपेटायट्स रेस्टॉरंटान कित्याक वयता. हो लास्ट इयर आरोप लागलेलो तेजेर. सगळे जे जेवणाची पाकिटां जी लास्ट इयर दिवपाची असली सगळी जे आमचे स्टाफ जावं कोण व्हॉलंटियर ती सगळी एपेटायटांतल्यान ऑर्डर कित्याक केली. आनी कोण वेंडर ना म्हापशान. जशे चेअरपर्सनान 6 जॉब काडून दुसऱ्या भायल्या लोकांक दिल्या पळय तशेंच ही तसलीच ही कामां आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर कामां करपाची. म्हापशान हे 6 जॉब जे गेले पळय तितून म्हापशान भुरगीं ना. डेटा एंट्री करपी भुरगीं म्हापशान ना शिकलेली. हे शॉकिंग सारकें. चेअरपर्सन म्हणटा लायकी ना म्हणून म्हापशाच्या भुरग्यांची लायकी ना म्हापशाच्या भुरग्यांक डेटा एंट्री करपाक. हांगा एक स्टेनो म्हापशान गावना तांकां जो भायरसून घेवपाक जाय. खंयच्या म्युन्सिपालिटीन जावं खंयच्या पंचायतीन भायली भुरग्यांक हे प्रेफरन्स दिता केन्ना. म्हापशाच्या लोकांनी निवडून हाडलें हांकां कित्याक म्हापशाच्या लोकां खातीर काय भायल्या लोकां खातीर.
आयज कार्निवल कमिटीची मिटींग ही 10 आसलेली. म्हाका मातसो कोर्ट मॅटर आसलें म्हणून हांव जेन्ना पळय 10-20 बोले सगळ्यात मिटींग आमची ही ऑर्डिनरी जावं स्पेशल मिटींग न्हू ही रावतात आमकां. आनी म्हाका अशें फोन आयलो की तूं बेगीन यो, हांव येता म्हणसर मिटींग ना 10-20 सोंपली मिटींग. कित्याक म्हाका कालूचपणे सांगलेलें की हांगासर एक लिस्ट आयिल्लें आसा की लिस्ट तेच लिस्ट एप्रूव करपाचें. ते लिस्ट गेल्या वर्साचेच लिस्ट सेम चेअरमॅन सेम सोद. कित्याक लास्ट ईयर आमकां खबर आसलेलें की ह्योच मनीस कित्याक ते जे स्पॉन्सर घेता जावं ते लिकर घेता 15 लाख हे खावपाची कामां. हे सगळो सोरो आसता पळय तो म्हापशेकारांक बावडांक कोणाक मेळना. म्हापशेकारांक कुपनां काडपाक जाय. हो सोरो सगळो जो आसता पळय ही तो सोरो सगळो हांगा एपटायज बार एंड रेस्टॉरंटान वयता. थंय बीन एक्स कावन्सिलर मायकल कारास्को ताका इतली भीक लागल्या म्हापशेकाराचे खावपाक की 20-30 रुपयाची काय 95ची बियरी ते ताका जायो थंयसर म्हणून हो आमदार ताका दिता. आनी तो सगळो सोरो केरकरा कडेन वच. सगळे केरकराची गाडी न्हू कार्नावालाक थंय पावोवंक आसता म्हापशेकारा खातीर. जे भुरगे आहा यूथ आसा जे काम करता ती सोऱ्याच्यो गाडयो सगळ्यो एपटायटान पावता. वचून पळया 2 दीस आदी तुमी लायट आर्गेट तेजेर कशी केरकराची गाडी सगळी ताका स्पॉन्सर सगळें ताका. हे हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता. आतां सुद्दां न्हू बजेटाची मिटींग आहा ती 11 जावपाची आसलेली. ही बजेट हे प्रपोजल हांव स्टँडींग कमिटीन आसा. ही बजेटाची लिस्ट तेंच्यांनी राती धाडल्या आमकां 6:30. ही हरशी डिसेंबरान पावोवंक जाय बजेट लिस्ट. आनी आतां तो प्रकाश भिवशे इतल्या मिटिंगेन तो उलयतालो हे सारकें न्हू ते सारकें न्हू आमी हेका साथ दिताले. बरें सारकें न्हू सारकें. आतां तो 11:30 ते मिटिंगेक बसला बजेटाची आनी तो जबाबदार आसतलो. कित्याक हे न्हू हेंचे कडेन आतां फंड रेज करपाक कांयच ना म्हापशेकारा खातीर. हे आतां हावस टॅक्स आनी गार्बेज हे म्हापशेकाराचेर लायतले वाडोवन. पळय जाल्यार म्हापशेकारांक 3,000 बीन गार्बेज फी लायना जाल्यार आनी हेच्या खातीर हो प्रकाश भिवसेक रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक हो ताच्या मिटिंगेक बसला. ही इनलिगल मिटींग. कित्याक हेजेर फक्त हावस टॅक्स वाडयतले आनी ते फंड रेज करतले. कित्याक हांगा येता पळय तितले पयशे हे खाता आनी हे सेटींग आमदाराचे सगळ्या कोणाक बसून हो पयसो काडपाचो पळय तो. त्या खातीर म्हापशान जो डेव्हलपमेंट जायना तो जबाबदार हो. सगळे पयशे सोरो हेंच्या मनशांक पावता नो डेव्हलपमेंट. म्हापशा ही विदेश जाला म्हणून सांगपाक पण जबाबदार इट्स व्हेरी फॅक्ट. हे अशें जाता डेव्हलपमेंटाचो जो पयसो येता पळय तो असो वेस्ट जाता. प्रकाश भिवशेट आता तुमच्या वांगडा नात. आमच्या ताका सगळ्यांचो वायस चेअरपर्सन करता म्हणून तो आतां देवतेन गेलो इतले दीस हाडटालो. आतां व्हडलो प्रोमोनंट बिझनसमॅन तो. पण ते 2 रुपया खातीर कित्याक हे आपलो प्रिन्सिपल इकता तेच म्हाका कळना. स्वतः प्रिन्सिपल इकून खातात ते. वायस चेअरपर्सन जाल्यार सपोज काडटलो तेका अपोज करून तेणे वॉकआउट. इतली चीप हेंची पर्सनॅलिटी. हेंका देवान कितले कमोवन दिला. प्रिन्सिपल आसलेलो प्रिन्सिपल विकता ते. कळ्ळें. आमकां सुद्दां अशें खूब जाण येता उलोवपाक तुका चेअरपर्सन करता तूं BJP. आमकां प्रिन्सिपल विकपाचो ना. आमकां लोकां खातीर कामां करपाक जाय. पूण फाल्यां तूं नगराध्यक्ष जावन कामां करूं शकता न्हू. थंय कित्याक आमकां लोकांनी कितें ओपोजिशन स्ट्रॉंग ओपोजिशन. आतां आमी हे कशें काडटली आसलेली जर तर कोणूच ओपोजिशनान सगळे रुलिंगान गेले सगळे चोरूंक लागतले काबार. आनी लोकां खातीर कोण आसा आवाज करपी. सगळे चोरता जालेत न्हू. आतां जर तुमची मिटींग सारकी जायना 15 लाखाचो हिशोब लोकांचो पयसो तुम्ही हिशोब दिया. मिटींग सारकी कंडक्ट करा न्हू. लास्ट टायमाची कमिटीन एक 4 आण्याचो हिशोब दिना. तुमच्या बॉक्सातले पयशे न्हू 20 लॅक्साचो हिशोब दिवपाक कितें आला पयसो लोकांचो. आज खरें तर 3 दिसांची वेळेर स्पेशल कमिटी मिटींग आमी दवरलेली बजेटाच्या हेच्या खातीर. म्हणून 3 दिसाच्या आदींच आमी ती ऑलरेडी सर्क्युलेट केल्ली आसली. आनी त्याच दरम्यान गव्हर्मेंट गायडलायन्सा प्रमाणे आमकां अर्जंट मिटींग घेवन 2 कमिटी कार्निवल कमिटी आनी शिगमोत्सव कमिटी हेंची कॉन्स्टिट्यूट करून अर्जंटली तांकां गव्हर्मेंटाक आज सबमीट करूंक जाय. जेणे करून टुरिजम मिनिस्टरान आज सांची मिटींग दवरलेली आसा आनी विथ द रिप्रेझेंटेटिव्ह थंयसर वचप तितलेंच गरजेचें आनी अत्यंत आवश्यक आसलें. त्याच्या खातीर जेन्ना ही 11 वाजताची जी स्टँडींग कमिटी आमी दवरली त्याच्या दरम्यान अर्जंटली आमकां ते मिनिट्स तयार करून आनी कॉन्स्टिट्यूट करून ती कमिटीची नांवां
घेवन ताका एज अ रिप्रेझेंट करपा खातीर धाडपाच्या खातीर एक आमी जी दवरलेली आसा हेका स्टँडींग कमिटीक डिस्टर्ब न करता एक 10 वाजता जी कार्निवलाची आमी दवरलेली आसली आनी ही सपल्या उपरांत आमची जी टायमींग आसा तो 12:30चो तो शिगमोत्सवा महोत्सवा खातीर दवरलेलो आसा आनी त्या पद्दतीन आमी ती ऑलरेडी ऑर्गनायज केल्ली आसा आनी हेचे संदर्भ हांवें दिल्लोय आसलो की सगळ्यांक खबर आसा 11 आमकां ही मिटींग परत इमिजिएटली जे बिझनेस टर्म्स आसा ते आमकां एक डिस्कशनाक आसतली आनी म्हत्वाची मिटींग आसतली त्याच्या आदी आमकां 10 वाजता शार्प आमकां सुरू करून कार्निवलाची कमिटी फायनल करून तेची सगळे वृत्तांत जो आसा तो आमकां फुडें फॉरवर्ड करून ते धाडपाक जाय ते एज पर द गव्हर्नमेंट गायडलायन्स. नवीन अध्यक्ष कोण जाय? नवीन अध्यक्षांची लिस्ट हेच्या प्रमाणे नोटिफाय हे केल्ले आसले सजेशनां येयल्ली आसली जे आमी हे केल्ले आसले पब्लिकेशन त्या प्रमाणे जी नांवां येयल्ली आसा ते विथ कावन्सिलर्स आमी तांकां हे केलेले आसा अप्रुवल दिवचे म्हणून सांगिल्ले आसा आनी त्या पद्दतीन तेंची नांवां आमी घेतलेली आसा आनी म्हाका दिसता जे कावन्सिलर उपस्थित आसले जांकां आमी सांगलेलें आसलें की अर्जंटली ही करपाकूच जाय म्हणून टायमीचें बंधनूय आसतलें हाका त्याच्या खातीर आमकां जाय म्हणजे त्याच्या प्रमाणे आमी मिटींग सुरू केली आनी विथ द कन्सेंट ही ती मिटिंगेची आमची पब्लीक नोटीस जावन आसा आनी ज्या हेच्या प्रमाणे आमकां जी नांवां येयल्लीं आसा त्या प्रमाणे विथ द कन्सेंट ऑफ द कावन्सिलर दोज हू आर प्रेझेंट हांगासर आसले त्यांच्या हेचे प्रमाणे ती हे केल्ली आसली त्या प्रमाणे कन्व्हेनर एज युजल जे एक्स ऑफिशियो म्हणटात तसे आमदार आसता चेअरमॅन चेअरपर्सन आसता वायस चेअरमॅन सगळे कावन्सिलर आसतात त्याच्या खातीर आमकां वेगळे त्यांची मतां घेवपाची गरज पडटा की ऑफिशियली ते आमकां घालचेच पडटा उरलेली जी कमिटीची आसता त्या पैकी आमकां जे जनरल सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी ट्रेजरर आनी जॉयंट ट्रेजरर हेंची जेन्ना नांवां येयल्लीं आसा त्या प्रत्येकान एक एक जे सजेशन दिल्लें आसा ते चौगांचे सजेशन म्हणजे प्रपोज आणि सेकंडेड करून त्यांची नांवां हांगासर आमी केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे कमिटी एक करून आमी तेची डिक्लरेशन करून ती मिटींग ती सोंपली. मॅडम एक आता जस्ट नाव एक नगरसेवक शशांक तारक आणि कमल यांच्यानी आरोप केलो की ही मिटींग आसा पळय कार्निवलची विदीन 2 मिनिट्स सोंपयले म्हणून आनी आमकां विश्वासान हेचेर कितें प्रतिक्रिया? जेन्ना 11 दुसरी मिटींग आसा म्हणून आमी आदींच सांगलेलें की 10 वाजता आमी मिटींग शार्प सुरू करतले त्या वेळार जे कोणी असले कित्याक ही पब्लीक इव्हेंट आसा त्याच्या खातीर हे आसा एका बाकीची गरजेची अशी गोष्ट जी आसा जे उपस्थित आसा तांकां घेवन जी सुरू केली आनी त्याच्या उपरांत 10 मिनटांचो आमी वेटिंग एक दवरून फुडें रिकन्वीन करून ती मिटींग आमी घेतली जे आमी ऑफिशियली करता आनी त्या पद्दतीन जेन्ना केल्ली आसा हे डिक्लेरेशन करपाचें आसलें विदीन शॉर्ट पिरियड ते डिक्लेरेशन जालें आनी फुडले जे जनरल सेक्रेटरीची नांवां येयल्लीं आसा जेन्ना ती पुटअप केली तेचे प्रपोज केले आनी सेकंड केले आनी त्यांच्या हेच्या प्रमाणे जे आमी बोरोवन हांगासर घेवन थंयसर त्या प्रमाणे आमी ती फायनल केली आनी ते करतना जेन्ना ते एंट्री मारल्या आनी मीन टायम आमी सर्क्युलेट केला आनी त्याच्या खातीर सगळ्यांचे जे कोण उपस्थित आसले तेंचे हांगासर सिग्नेचरी चालू आसले त्या वेळार तेमचे कावन्सिलर जे उसरा पावल्ले आसा तेंच्यांनी सोमतेच ते रजिस्टर हातीन घेवन तुमचे मिनिटूच जावंक ना मिनिट जेन्ना गोष्ट जाता थंयसर हांगा नोट केली वयता आनी तेचे फायनल मिनिट घेवच्या आधी त्याच्या कडसून ती ओढून घेवन हे ह्या पद्धतीचे जी बिहेवियर आसा ते रॉंग बिहेवियर आसा जेन्ना कितें आमी नोट करता ते फायनल करपाक थंयसर स्टेनो बसोवन ते बरयता करता म्हणसर कित्याक प्रत्येकाची नांवां आनी ते करून घालून तेचे वृत्तांत तयार करच्या आधी जर तुम्ही जर अशें म्हणटा तुम्ही बरोवपूच ना त्याच्या हातीनसून ओढून घेता हे अत्यंत चुकीचें आसा कित्याक आमी हांगासरूच आसा आनी तितून रजिस्टराचेर तुमी सांगता जर सायनी मारूना अजूनही रजिस्टर ते करता आनी सायमल्टेनियसली एज पर द गव्हर्नमेंट गायडलायन्स हांगासर हेल्थ सेंटरान जे आमकां म्हाका दिसता तो पूर्ण हांवें डिटेल प्रोग्राम हांवें ग्रुपार घातलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे आयज कोइन्सिडंटली आमचे हेल्थ चेकअप फॉर द वर्कर्स एंड द फॅमिली तो कार्यक्रम सायमल्टेनियसली चालू आसा आनी त्या हेच्या खातीर जी हांगासर आमी अरेंजमेंट केल्ली आसा आनी त्याच्या खातीर ते गरजेचे असल्या कारणान ह्या हांगासर घेवन आमी ती मिटींग आमी सुरू केली याचो अर्थ असो न्हू की आमी म्युनिसिपालिटीच्या भायर कितें तरी केला ईच अँड एवरीबडी वॉज हियर इफ दीज पीपल आर लेट दॅट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट स्वताही आपले त्याची जाण आणि त्याची भान दवरून त्या वेळेन येवप तितकेच प्रत्येकाचे एक कर्तव्य आसा जे त्यांनी करूंक ना आणि वरून येवन हांगासर बोवाळ घालप आणि ही बेकायदेशीर असे म्हणप म्हणजे अत्यंत चुकीचे आसा तर इतर जे कितें कावन्सिलर आसा त्यांच्या मताक घेवन आणि सगळ्यांच्या उपस्थितीन त्यांची नांवां आनी कितें केल्ली आसा तर तेचेर तुम्ही हातीन ते रजिस्टर घेवन तेचेर सही करूंक ना किंवा अशें म्हणून जे म्हणटा तशें अपर हँड घेवन तुम्ही ओढून ते प्रयोग करपाचो प्रयत्न करता हे अत्यंत चुकीचे आसा त्याच्यानंतर रोखडीच आमची बजेट मिटींग आसली त्याच्या खातीर सगळे ऑफिशियल गरजेचे असले आणि आत्ताच ते आणि
म्हाका दिसता त्या कारणा खातीर त्यातलेच 2 जण आसा ते बजेट कमिटीन आसा ही तांकांय पूर्वकल्पना आसली की हेच्या फाटोफाट आमची बजेटाची मिटींग आसतली आनी ती अत्यंत म्हत्वाची आसा फायनान्शियल इयराच्या पयलीं करूंक जाय. आता त्या कारणा खातीर तेंच्यांनी ती मिटींग सोडून गेले आणि ते बजेट मिटिंगेत उपस्थित रावंक ना. पण बाकीचे कोण उपस्थित असले 5 पैकी जे आमचे 3 असते त्यांच्यानी बसून हे आज बजेट मिटींग आता विथ सगळे ऑफिसर घेऊन हांगा आसा ती पूर्ण ते केल्ली आसा. सो तोही तितलोच महत्वाचो मुद्दो आसा की त्याच्या फाटल्यान बरोबर आता 12:30 सुमार आता शिगमोत्सवाची आमची मिटींग आसतली ती सुद्धा आता 12:30 आमी आता थंयसर ऑर्गनायज ऑलरेडी हे केल्ली आसा डिक्लेअर केल्ली आसा. म्हणून गेल्या वर्साच्या कार्निवल समिती आसली पळय भितून जे बजेट आसले पयशांचो व्यवहार आसलो भितून कितें घोळ बी जाला तांच्यानी एक आरोप केला. तो त्यांच्यानी डिमांड केलो की त्याचा खर्च आमकां मेळोंक ना अकाउंट्स मेळोंक ना आणि त्या पद्दतीने आमी तो कन्वे मेसेज केल्लो आसा. माझ्या आधीची जी चेअरपर्सन आसा प्रिया हमेशा तिकाय सांगलेले आसा की तो अकाउंट आमकां हँडओव्हर करपाक जाय ह्या मिटिंगेच्या वेळार ते गरजेचे आसा आणि त्या पद्दतीन तेन्ना जे ट्रेजरर आसले ते कमिटी जेन्ना असले त्यांच्यानी हाडून म्हाका दिसता ती कॉपी हांगासर दिल्ली आसा आणि त्यांच्यानी सांगलेली आसा की हो एक्सपेंडिचर आमी टुरिजमाक जे कायद्यान तांकां दिवचे पडटा ते आमी दिल्ले आसा. त्याशिवाय जर कितें कोणाचो जर कितें संदेह आसा किंवा हे आसा तर आमी येवन थंयसर खुलासा पद्दतीन तुमच्या कावन्सिलराक आमी तो वृत्तांत तो खर्च आसा तो आमी मांडपाक तयार आसा आणि ह्या विशयाचेर धरून फुडली मिटींग आमी ती कंडक्ट केल्ली आसली. आमी 5 मिनटां भितर पावले आनी रोखडीच केन्ना मिटींग सोंपली. 10 मिनटांचो टायम दिलो 10 मिनटां मिटींग जाली 10 मिनटांचो टायम दिलो एक्स्ट्रा विदीन 5 मिनटान आमी पावले आनी केन्ना मिटींग घेतले केन्ना निवडले हे असो त्यांचो आरोप आसलो. तुमकां सांगल्या प्रमाणे जी नांवां आमकां येयल्ली आसता ती डिक्लेअर करची पडटा प्रपोज आनी सेकंड करचो पडटा त्या प्रमाणे कॉल आउट करून जर प्रपोज आनी सेकंड गेले थंयसर नोंद केली गेली आणि त्याची डिटेल वृत्तांत ताका बरोवपा खातीर ते अजुनूय ते त्या हितूनच असताना ताका त्याच्या कडसून ओढून घेवन आता तो बरोवं शकना आता तुम्ही सायन करूं शकना अशें म्हणून हेचेर बोवाळ घालपाचें खरें गरजेचें कांयच गरज नासली. जो हांगासर बोवाळ केलो गेलो. जी नावां कमिटी मेंबरां जी येता पळय ती ऑलरेडी तुमच्या कडेन येयल्ली अशें तेंचो एक आरोप आसलो आनी तेच लिस्ट तुमी हे केला म्हणून फायनल केला म्हणून. हां कित्याक पब्लिकेशन जेन्ना करता तेन्ना नांवां ही येताच प्रत्येक कमिटीच्या वेळेस ती येता आणि तीच आमी कावन्सिलराच्या फुड्यान दवरता आणि त्यांच्या संमतीनूच ती फुडें वयता ते प्रपोज आनी सेकंड करून ती फुडें वयली येता. म्हणजे हांगासरूय तशें त्याच पद्दतीन जाल्लें आसा. जी नांवां येयल्ली आसा ती कावन्सिलरच्या फुड्यान दवरली आसा. जे कावन्सिलर उपस्थित ना त्याची जबाबदारी आमी घेवंक शकना पण ज्यांच्यानी आसा त्यांनी ती संमती दिवन त्या पद्दतीन ते फुडें व्हरून ती कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. हितून गैर ते कितें जालें सगळं तरी एपिटायट हितून वयता असो एक आरोप केला तांच्यांनी कितपत खरो. हे पर्सनल प्रत्येकाचे एलिगेशन कितें आसा हांगा विशय आसा तो जे कितें विशय येतात ते मांडपाचे एज अ चेअरिंग पर्सन ही माझी ड्युटी असतली की ते करून पुढे व्हरपाचे आणि गव्हर्नमेंटच्या गायडलायन्स प्रमाणे कमिटी करून आमकां ते धाडपाची. बाकीचे इंटरनल जर कॉन्फ्लिक्ट जर कितें आसा पर्सनल जर प्रॉब्लेम आसा तर त्याचो आणि ह्या म्हाका दिसता कमिटी फॉर्मेशनाचो काहीही संबंध ना. जो खर्चाचो विषय आसलो तो मांडलेलो आसा आणि त्याच्या पद्दतीन त्यांचे कडेन डिमांड करून तो खर्चाचो कावन्सिलरा पर्यंत पावून खुलासेबार दिवपाची त्यांनी मान्यता दिल्ली आसा आणि त्याप्रमाणे आम्ही तो प्रस्ताव त्यांच्याकडे दवरलेलो आसा. तुम्ही पळयतात GNH.